आमचे गोंय राज्याचे मंत्री मोविनबाब गुदिनो, आमचे इलेक्शनचे प्रभारी आशिष सुजी, कुठ्ठाळी मतदारसंघाचे अध्यक्ष नारायण नायक, आमचे प्रभारी चंद्रकांत गांवस, ज्यांच्या नेतृत्वाचेर आज हांगा पक्षप्रवेश आसा ते गिरीश पिल्ले, सरपंच ऑफ सांकवाळ रोहिणी तोरसकर आणि बाकीचे पंच मेंबर सिया कादर अनुषा आणि बाकीचे पंच मेंबर थोडे येवपाचे आसात आणि तुमकां बरोच वेळ जातलो म्हणून आमी सुरू करतात। आज या पत्रकार परिशदेक हांव तुमचें सगळ्यांचें स्वागत करता आमच्या भारतीय जनता पार्टी भितर, कारण बरेच दीस वेगवेगळे पंच आसतले, माजी सरपंच, सामाजीक कार्यकर्ते असे बरेच जण भारतीय जनता पार्टीन गेले म्हयनोभर जॉईन करत आसात। काही जण आमी हांगा हाडून जॉईन करतात, काही जण त्या मतदारसंघा भितर। 8 दिसां पयलीं आमचे सांकवाळचेच बोरकर जॉईन जाले, तांच्या माजी सरपंच पंच, आणि आज खूब बरें दिसता गिरीश पिल्ले जे सांकवाळ पंचायतीचे सरपंच, 2 टायम सरपंच आशिल्ले, सद्या ते थंय डेप्युटी सरपंच आसात आणि तांच्यांनी गेल्या विधानसभेक अपक्ष म्हणून तांच्यांनी निवडणूकूय लढयल्ली। त्यांच्या बरोबर त्यांची संपूर्ण पंचायत, सांकवाळचे सरपंच आमची रोहिणी तोरसकर, बाकीचे पंच मेंबर आणि असंख्य त्यांचे सगळे कार्यकर्ते आज भारतीय जनता पार्टी भितर प्रवेश करतात। देशभर ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचें काम करतात आणि एकूण वातावरण जर पळयलें आसत जाल्यार देशभरा भितर भारतीय जनता पार्टी फुडें वचत आसा आणि ताचोच एक भाग म्हणून वेगवेगळ्या राज्यां भितर आसत, आमच्या गोंया भितर सुद्दां मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टी भितर लोक प्रवेश करतात, कारण एक भारतीय जनता पार्टीक एक बऱ्या तरेन देश फुडें व्हरपाची ताकद, दिशा आशिल्ली पार्टी, आनी जे इंडिया अलायन्स जे आसात तांचे कडेन डायरेक्शनलेस, आनी त्यामुळे सगळ्यांक दिसता की भारतीय जनता पार्टी भितर येवं जाय। हांव तांचे आमच्या परिवारा भितर हार्दिक स्वागत करता। आमच्या गिरीश पिल्ले आणि त्याची संपूर्ण टीम, सरपंच आणि बाकीचे पंच मेंबर हांच्या आदाराचेर कुठ्ठाळे मतदारसंघा भितर, खास करून सांकवाळ ग्रामपंचायत, हातून आमकां बऱ्या तरेचो ताचो फायदो जातलो। आणि त्या मतदारसंघा भितर आमच्या सगळे कार्यकर्ते, कारण आमचे मंडळ अध्यक्ष हांगा आसात, प्रभारी आसात, आमच्या पार्टीचे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते हांगा आसात। हांव गिरीश पिल्लेंचे आज भारतीय जनता पार्टी भितर हार्दिक स्वागत करता, परिवारा भितर स्वागत करता आणि विश्वास व्यक्त करता की बऱ्या तरेन भारतीय जनता पार्टीचें काम त्या मतदारसंघा भितर ते फुडें वाडोवपाक ताचो आमकां फायदो जाता। सगळ्यांक नमस्कार। आज सगळ्यांचे उजीर आणि माझे सगळे वर्कर्स जे कुट्टाळीचे म्हाजे बरोबर आशिल्ले, एक सांगपाक म्हणल्यार हांव बीजेपीकूच काम केल्लो, पयलींच्यान बीजेपीकूच काम करता। इवन लास्ट लोकसभा इलेक्शनाकूच आमी सावयकर सराकूच सपोर्ट केल्ले, पण मागीर ताजे उपरांत असेंब्ली इलेक्शन येयल्या, पण तेन्ना कितें जालें म्हणल्यार एकूच म्हाजे जे वर्कर्स आशिल्ले, वर्कर्सान म्हाका सांगलें की गिरीश हे पाटी आमी तूं फुडें सर इलेक्शनाक। तेन्ना म्हाजे सपोर्टर्सान फुडें सरलेलो आणि लास्ट असेंब्ली हांवें कॉन्टेस्ट केलो। आयज ते सगळे सपोर्टर्स म्हाजे बरोबर आहा, तांकां घेवन हांव परत सांगपाक गरज ना की हांव बीजेपी परत जॉईन जालो। आय वॉज अ बीजेपी वर्कर्स। हांव मोविन सरा वांगडा भरपूर कामां केल्ले, सर जेन्ना बीजेपीन गेले सरा बरोबर आमी भरपूर काम केल्ल्या। सरान आमकां सर जेन्ना दाबोली सोडून सुद्दां कुट्टाळी सोडून जेन्ना दाबोली सुद्दां गेल्या, आमकां लागून केन्ना सराचें दार ओपन आशिल्लें आनी सरा बरोबर बीजेपीक भरपूर काम केल्ल्या। आतां एकूच सांगपाक म्हणटा हे पाटीक परत आमी सगळे आमचे जे वर्कर्स आहात, आमी लास्ट असेंब्ली इलेक्शनाक जे वर्कर म्हाजे बरोबर सगळे आनी लोक आयिल्ल्या, सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा। आनी हे पाटी कितें करुया, बीजेपी सावथान आमी जिखतलो सीट, कांयच हेतून हें ना, जिखतलो, पण एकूच आमकां एकूच दाखोवपाक जाय की आमच्या एरियान, आमच्या सांकवाळ पंचायतीच्यान भरपूर लिडान दिवपाचें, तेच आमचें काम आसतलें। ते पार्टीन आमचेर एक विश्वास दवरलेलो आनी म्हाका भितर बीजेपी काम करपाक एक संधी दिली आमकां सगळ्यांक, म्हाका सगळ्यांक आमी बऱ्या भशेन काम करुया आनी सांकवाळचे बरेशे बरे लिडान आमी बीजेपीक जिखून हाडपाचें। आनी दुसरें म्हणलें आयज आमकां पळोवपाक मेळटा आमचे जे सेंटरान जे आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जे हिशोबान ते काम करता, लोक कितें उलोवनी
पण जे डेव्हलपमेंट जे जाल्ले आसा ही 10 वर्सांत जे डेव्हलपमेंट मोदीजीन जे केल्ले आमच्या देशा लागून आनी आमचे चीफ मिनिस्टर गोंयचे तेणी जे कामां केल्ल्या आमच्या लोकांक लागून, लोक कितें फाटल्यान उलयतले, कितें टॉन्टिंग आसतात, पण लोकांक दिसता जे कामां जे जाता गोंयांत सुद्दां आसुनी आमचे राष्ट्रभर देशान फूल कितें काम चलता तेजेर सपोर्ट करपाकूच जाय आनी मोदीजीक आनी चान्स दिवपाक जाय. कित्याक हांव इवन दुसरे कंट्रीन सुद्दां हांव जेन्ना वयता केन्ना ट्रिपाक वयता तेन्ना सुद्दां पळयता आमचे देशाचें नांव इतलें वयर गेल्ल्या. इंडिया म्हणल्यार इंडियन्स म्हणल्यार ते आतां आमकां रिस्पेक्ट दिता. कित्याक लागून दिता, अशें प्रायम मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा, ते 10 वर्सांचें काम करता मोदीजीक पळोवन आमी फुडें सरपाचें, मोदीजी सपोर्ट करपाचे. लोक आमी सगळे एकवट जावन फुडें सरपाचें म्हाजें एक एम आसा. तेका लागून आमी सगळे एकूच सांगपाक पळयता की सांकवाळ विलेजीच्यान आनी कुट्टाळीच्यान सुद्दां आमचे जे सपोर्टर्स आहा म्हाजे सगळे, आमी सपोर्टर्स सगळे धरून बीजेपीक कोणी कॅन्डिडेट पार्टीन डिक्लेअर केल्ले आसा पार्टी डिक्लेअर केल्ले आनी आमी मोदीजीक लागून काम करपाचें आमचे जे, आनी प्लस आमचे जे स्टेटीचे जे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतजीक लागून आमी काम करया आनी सगळे जे वर्कर्स आहा तांकां आमी काम करून बरे मतांनी आमी आमचे जे सपोर्ट आहा बीजेपीक सपोर्ट करया आनी फुडें सरया. थँक्यू. अभी आपने सुना गिरीश जी ने अपने अंत में वक्तव्य के अंत में बताया नरेंद्र मोदी जी के काम और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी के काम से प्रभावित होकर उसके साथ जुड़ने का, उसको और गति देने का आपने निर्णय किया, जितना मैं कोंकणी में अंत में आपकी बात को समझ पाया. यही भारतीय जनता पार्टी का क्लेम है कि ये डबल इंजन की सरकार विकसित भारत और विकसित गोवा अभियान को आगे लेकर जाएगी. जो गोवा की विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े हैं उसको और गति देने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की है. ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात केवल कुछ पुल, कुछ ब्रिजेस, कुछ रोड्स, कुछ हाईवेज या कुछ रेल लाइन बनाने के लिए काम नहीं आती है. जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ बहुत बड़ी पैमाने में, बहुत बड़े तरीके से रोजगार का भी सृजन होता है, एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन होता है. जब 4 किलोमीटर पर डे हाईवे से 28 किलोमीटर पर डे हाईवे पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश को लेकर आई है, तो उसी अनुपात में, उसी प्रपोर्शन में इंजीनियर्स को, अकाउंटेंट्स को, स्किल्ड लेबर को, सेमी स्किल्ड लेबर को, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ऐसे बहुत सारी जगहों पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. तो इस डबल इंजन की सरकार से जिस प्रकार से विकसित भारत और विकसित गोवा अभियान आगे चला है और आप सब लोगों के आने के बाद जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, उससे कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक न केवल गोवा में बल्कि देश भर में दे आर रैटल्ड. अजीब अजीब तरह की बातें, नरेंद्र मोदी जी पर निजी टिप्पणी, और आज मैंने आज भी सुना कि इसी प्रकार की हल्की टिप्पणी मोदी जी के बारे में आज करने का प्रयास नामांकन के समय में कांग्रेस के नेताओं ने किया है. मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में डेवलपमेंट की बात हो रही है, बड़ी मुश्किल से तो कांग्रेस कुछ उम्मीदवारों को ढूंढ पाई है, और वो उम्मीदवार दे आर रैटल्ड बिकॉज ऑफ द सपोर्ट विच बीजेपी कैंडिडेट्स आर गेटिंग इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो आज जो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के इस मोदी परिवार में शामिल हुए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं, और हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित गोवा अभियान को आगे लेके जाएंगे. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और यहाँ डॉक्टर प्रमोद सावंत के नेतृत्व में विकास तेज गति से आगे हो, युवाओं के रोजगार के रास्ते खुले, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर खोलकर, उनको सर्विस सेक्टर को खोलकर उनके लिए नए आयाम खोले हैं, उसमें उसके माध्यम से सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. मैं आज जिन सभी कार्यकर्ताओं ने, पिल्ले साहब और इन सब के साथ जिन सभी कार्यकर्ताओं ने, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में मोदी परिवार का ज्वाइन किया है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं. बहुत बहुत स्वागत है मोदी परिवार का. आताच आमकां जॉइन जाल्ले
बाब गिरीश पिल्ले, बाय रोहिणी तोरसकर, तसेच बाब नारायण नाईक आमचे अध्यक्ष ते कुट्टाडे ब्लॉकाचे, बाब चंद्रकांत गांवस प्रभारी, दुसरे सगळे पंच आणि इतर सगळे तेजे खास सपोर्टर. हांव एकट्या नांव काडल्यार सगळीं काडची पडटली कित्याक हांव सगळें वळखता. ही म्हाजी आदली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसली आनी म्हाका दिसता हांव 4 टर्म ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन काडला. आनी म्हाजे सगळ्यान स्ट्रॉंग होल्ड म्हणटा तो जुवारी नगर आनी जुवारी एरिया आसतली. तांकां सगळ्यांक खबर आसतली आनी सगळे केन्ना ना केन्ना म्हाज्या संपर्कान आसले, म्हाजे खास कार्यकर्ते आसले. आज खूब खुशीची गजाल की सगळे तुमी मोदीचे फॅमिलीन जॉयन जाता आनी तुमकांय दिसलें जो वारो आख्ख्या देशान जाल्लो आसा, जो गोंयानूय वारो एवरी डे हांव समजता दर दिसा स्ट्रॉंग जायत आसा, तो खंयचे वदान मारता जाल्यार तो BJP वदान मारता. आनी तुमी हें पळोवन तुमकां शाबासकी, तुमी हें डिसिजन घेयला, तुमच्या लिडरान हें डिसिजन घेयला म्हूण हांव तुमकां पयलींच शाबासकी दिता. तुमी जाणा आख्खे गोंयान कसो विकास जाला, तुमी जाणा आख्खे भारताक कसो विकास जाला. आनी आज अशें चित्र दिसता की तरेतरेचे लोक, सगळे धर्माचे लोक आमकां जॉयन जावपाक लागिल्ले आसा. आतां कितलेशे आमचे पंच सुद्दां बाय जशिया कादर आसा, तेजे आरिश आसलो, तेजो गोवातलो, आनी आनीकूय कितले जाण आसा, हांव सगळ्यांची नांवां काडना. हें दाखोवन दिता की मुस्लीम आमचे भाव भयणी सुद्दां आमकां जॉयन जावपाक लागिल्ले आसा. 19 तारखे बाब सदानंद तानावडे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय पळयतलो, जे केन्ना तांकां विश्वास जायना आसलो मायनॉरिटी, आज म्हणटा ना मोदी शिवाय उपाय ना, तेच म्हणटा. हें म्हाका दिसता की खंय तरी दुसऱ्या सारकें लागला. आनी जे विरोधक म्हूण कॅन्डिडेट आसा तांकां तरी आतां चित्र सारकें क्लियर दिसता उबोन गेले म्हूण. तुमी जाणा उबोन म्हळ्यार कितें तें वाऱ्याचेर कांय उरना, खंय पावतले तें खबर आसना. तांकां असली स्थिती तांकां आज जाल्ली आसा. आनी ताका लागून आज खरे अर्थान लास्ट टायम इलेक्शनाक बाब गिरीश पिल्ले बसला तेन्ना ते म्हाजे सारके क्लोज मित्र, तांकां कितले सांगिल्ले, पूण तेजे कार्यकर्ते तुमी सगळे मेळून तुमकां दिसले आमी शुअर शॉट आमी येता म्हूण. एक लक्षांत दवरा, जुवारी नगर इतले वोटर आसा आनी सांकवाळ सगळे मेळून लार्जस्ट नंबर ऑफ वोटर आमी म्हणपाक शकता. मुर्मुगांव तालुका आनी इवन साऊथ गोवा तुमचे संख्या आसा. हे पाटी तरी तुमी सगळे एक मतान आनी तुमी जॉयन जाला तशें आमी सगळे एक जाल्यार म्हाका दिसता एक कॉम्पिटिशन जातलें दाबोले आनी तुमच्या सांकवाळे मदें हूंय हायस्ट वोट पडटा ते. कित्याक हांव प्रयत्न करता म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सी हायस्ट वोट दिवपाक, कित्याक सगळे आमकांय जॉयन जाला. आमकां आमचे कॅथलीक भावय केन्ना नासले ते 19 तारखे चोवपाक मेळटले, तशें तुमी हांगा जॉयन जाल्ले आसा. सो इट इज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन. पूण फॉर वॉट? देश बांदपा खातीर हें काम जावन आसा. बाब नरेंद्र मोदी आज फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन 19 जाता, परवा 7 फेजीस आहा. एकूच चित्र दिसता, बाब नरेंद्र मोदी येयलो म्हूण हें चित्र दिसता. आनी कितली मेजॉरिटी दिसता तेजेरूच आमी चिंतपा जाय, कितले वोट सिटांनी आमी जिखतले ते. 400 पार हें जावपाचें आनी 400 फुडें वचपाचें हें चित्र आज क्लियरली आमकां आज दिसून येता. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक उनुनीत येवकार दिता आनी सांगपाक सोदता, हें तुमी डिसिजन घेयला तें गोंयच्या हिता खातीर, हें तुमी डिसिजन घेयला तें कुट्टाडे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हिता खातीर. कुट्टाडे आनी फुलपा जाय, जुवारी नगर आनी कामां जावपा जाय. तुमी पळयला कितले पाटी म्हाका त्रास पडटा, कित्याक आमच्या पार्टीचे आसल्यार आमकां इजी पडटा. आमच्या पार्टीचे ना जाल्यार आमकां सगळ्यांक कन्विन्स करचें पडटा. तुमी थिंगा कित्याक पडटा, कित्याक इतलें काम व्हडल्या प्रमाणान तुमी करपाक सोदता. म्हाजेरूय आरोप येता, हांव दुसऱ्यांक सपोर्ट करता. आतां आमी एक फॅमिली जाले आसा. एक फॅमिलीन तुमी जेन्ना प्रवेश जाले, आतां कोणूच म्हणपाक शकना बरो डेव्हलपमेंट करया, पूण एकूच 400 पार जातले जाल्यार एक वोट आमकां इम्पॉर्टंट. तुमी सगळ्यांनी काम सारकें जोरान करचें पडटलें. आनी हें हांव समजता आज तुमी जॉयन जाला ते आनी लोक जॉयन जायत आहा ते एकूच चिंत दाखयता. लोकांनी निर्णय घेतलो, गोंयच्या लोकांनी, की हे पाटी भाजपा आमकां गरज आसा. लोकांनी निर्णय घेतलो, मोदी सुद्धा तिना फॅक्टर, देर इज नो ऑल्टरनेटीव. तेजे शिवाय ह्या देशान लिडर ना, हें स्पश्ट जाल्लें आसा. आनी ताका लागून आमी सगळे मेळून हांव समजता एक नवो इतिहास आमी करतले. साऊथ गोवा पल्लवी वेंपो, नॉर्थ गोवा आमचे श्रीपाद नाईक. हो संदेश म्हाका दिसता आज हांगा वचोन आनीकूय व्हडले प्रमाणान वयतलो. हें सांगून हांव सगळ्यांक उनुनीत आनीक येवकार दिता
आनी एकूच तुमकां सांगता, देव बरें करूं, एक पालक मंत्री म्हणून म्हाजेंय काम सोंपें जालें आतां. तुमचे कुट्टाडे येवन डायरेक्टली काम करपाक, म्हाजे फॅमिलीनूच म्हाका काम करचें पडटलें. तुमचे पंचायती कडेन मेळून म्हाका हें काम करपाक सोंपेपण मेळटलें. हें सांगून हांव परत एकदां तुमकां उलोवनी येवकार दिता आसतना एकूच सांगता, प्रूव करा वोटींग नंबरांनी. सारके आमी ते 50 प्रमुख म्हूण काडला. उरला त्या दिसांनी 50 प्रमुख काढा. 50 प्रमुख म्हळ्यार एक मनशाक एक पेज जबाबदारी 30 वोटांची. तशें तुमी काम केल्यार, जुवारी नगर तुमी स्वीप केल्यार तुमी एक इतिहास करून दाखयतले. हे आमी हेज्या आदी केल्ले आसा. 4 हांव थिंगा आसलो, हे फाटी आमी करून दाखोवया. हांव येतलो थिंगा. तुमचे एक 2-3 म्हाका एक झरींत, एक हिंगा लमाणी नगर आनी एक ओल्ड पेट्रोल पंप थिंगा मुखार म्हाका एड्रेस करपा जाय. हे फाटी आमी सगळे लोकांक एक करया न्ही. भारत माता की जय, भारत माता की जय. अशें आमी फुलोन काम केल्यार आमची पार्टी फुलतली. देव बरें करूं.